वर्साचो सादो काळ 18वें सातोळे शुक्रार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान अध्याय 16 वळी 24 ते 28. जेजून आपल्या शिष्यांक म्हटलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक खुशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें. कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव वगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव वगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळतलो. तर सगळो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव. व आपल्या जिवाचे बदलेक मनशान कितें दिवंक जायत. मनशाचो पूत आपल्या दुतां बराबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कोरण्या प्रमाणे इनाम दितलो. हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसात तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यान आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाखांडी तुका क्रिस्ता. नियाळ